कोयरा विल्याच्या प्रश्नाची हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेतल्या। ज्यो पंचायती आनी पालिका अजून ते दिशेन हालचाल करिनात तांकां सरकारान नोटीस काडपाची। सरकारचे नोटीशीकूय आयकना जाल्यार कोर्ट पंचायतींक आनी पालिकांक कोर्टाच्या अपमानाची नोटीस काडटलो। सालिगांव कोयरा विलो प्रकल्पाची ताक 150 टनावेल्यान 250 टन करपाची थारायल्या, सरकारान हायकोर्टाक सांगले। बांयगणी काकोडा वेर्णा कोयरा विलो प्रकल्पांच्या कामाक नेट दिवचो, कोर्टान सांगले सरकाराक। बांदकामांचे डॅब्रींचो विलो लावंक दिवचले पेडण्यां दारबांदोड्यां 70 तालुक्यांनी सुवाती थारायल्यात, म्हयन्या भितर नोटिफिकेशन काडटले, सरकारान हायकोर्टाक सांगले। 86 पंचायती आनी स पालिकांनी मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी खातीर अर्ज सुद्धा केल्लो ना। ह्या सगळ्यांक 15 दिसां भितर नोटीशी काडात म्हूण कोर्टाचो सरकाराक आदेश। नोटीस काडूनय पंचायती पालिका आयकनात जाल्यार अवमानाची नोटीस काडपाची। दोनूय जिल्ल्यांतल्या खंयच्याय 5-5 पंचायतींनी अकस्मात भेट दिवन सद्यस्थिती अहवाल 22 जानेराक दियात म्हूण हायकोर्टाचो सरकाराक निर्देश। 71 पंचायती आनी 5 पालिकांनी मटेरियल रिकवरी फेसिलिटींक अर्ज केला, तांकां 15 दिसां भितर मान्यताय दियात म्हूण कोर्टाचो सरकाराक निर्देश। सफाई व्हॉलंटियर पालिका वा पंचायतींचो कोयराचे ब्लॅक स्पॉटाविशीं कागार करतात, ते प्रमाण कारवाय जाली ना जाल्यार कोर्ट अवमान नोटीस काडटलो। फुडली सुनावणी 29 जानेर 2020 22 जानेर मेरेन सरकारान कोर्टाक रिपोर्ट दिवंक जाय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।